नमस्कार। आज आम्ही आसात ते करंजळ हांगासर आणि आज राती 9 सुमार एक हांगासर गजाल घडली। म्हणजे एक इनोवा कारीचेर एक गन शॉट जाले आणि तेज्या उपरांत जे मार्दळ पुलीस हांगासर येवन त्यांनी चौकशी केली आणि त्याच प्रमाणे आता पळोवपाक शकता की SP मार्दळ पुलीस स्टेशनाचेर येयल्लो आहा, पण सध्या तरी कांय उलोवपाक सोदना। त्याच प्रमाणे डॉग स्क्वॉड बॉम्ब स्क्वॉड आणि फॉरेन्सिक टीम सध्या हांगासर ह्या स्पॉटार पावल्ली आसा आणि तेंची इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। जो गाडयेन कोण आशिल्लो तेका ऑलरेडी तो कोण आहा तो तेका पुलीस स्टेशनाचेर व्हेला, पण सध्या अद्याप कोणें ही गन शॉट केली जावं कोणें बुलेट चलयले ते अजून कांय कळोंक ना। इनोवा गाडी 9797 एक रस्त्यार आसा आणि हो स्पॉट जावन आसा करंजळ हांगासर मणकय। आणि त्याच प्रमाणे जे शूट आउट जाल्ले आसा गाडयेचेर तितूर हारसो एक फुटला फुडलो फ्रंट गाडयेचो, पण कोणाक हितूर ती गन शॉट आहा ती कोणाक लागोंक ना, पण बुलेट शूट करून ते कोण तरी गाडी घेवन पळय अशें म्हणून हांगसर तांकां पुलिसांक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें। आणि त्याच प्रमाणे जे मार्दळ पुलीस स्टेशन जावं PI जावं SP जावं DYSP आहा हे फुडली जे इन्वेस्टिगेशन आहा ते तेंचे सुरू आसा। आतां सध्या एक जाल्ले आसा आणि आतांच ह्यो टिमी जे आहा फॉरेन्सीक आणि डॉग स्क्वॉड आणि बॉम्ब स्क्वॉड ह्यो तिनूय टिमी हांगासर आतां सध्या स्पॉटार येयल्ल्यो आसा। करंजळच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू।